मांद्र्या लोकसभा आणि विधानसभा आमदार खासदाराक 23 एप्रिलाक बरोबर वेंचणूक जाली। मतदान कशें जाला पळयात। बुथार भितर सरले काय लोक सरसकट मतां मारिनात। मांद्र्या विधानसभा पोटवेंचणुकेक मतदान जाले 28,128। लोकसभे खातीर मतदान जाले 27,824। बीजेपीच्या सोपटेक पडली मतां 13,468। काँग्रेसीच्या बाबीक पडली 4,239। अपक्ष जिताक मतां पडली 9,343। बीजेपीच्या श्रीपादाक मतां पडली 17,296। काँग्रेसीच्या गिरीशाक मतां पडली 8,371। आकडेवारी पळयल्यार श्रीपाद भाऊक लोकसभेक बरेपैकी लीड दिवंक मांद्रेची बीजेपी यशस्वी। मात पोटवेंचणुकेत सोपटेच्या बीजेपीच्या मतांनी विभाजन जाला। ताचे विभाजना फाटल्यान मांद्रेचो आदलो आमदार मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरचो हात आसा म्हूण खुद्द सोपटेचो मिडिया मुखार दावो। ज्यो गोष्टी ह्या लक्ष्मीकांत पार्सेकरान केल्यो, जी उतरां ह्या लक्ष्मीकांत पक्षाच्या लिडरांक, राष्ट्रीय लिडर त्याचबरोबर स्टेट लिडरांक त्याचबरोबर दयानंद सोपटेक दिली, ही सगळी नोंद केंद्रान तशी स्टेटीन घेतलेली आहा। म्हाका कंप्लेन करपाची कांयच गरज ना। सोपटे 4,125 मताधिक्यान जैतिवंत। श्रीपादाक मांद्र्या 8,925 मताधिक्य। मांद्र्या श्रीपादाक सोपटे परस 3,828 मताधिक्य। म्हणजे 3,828 मतदारांनी बीजेपीच्या श्रीपादाक मतां मारली। मात तेच वेळार विधानसभेक बीजेपीच्या सोपटेक मतदान केले ना। सोपटेच्या बीजेपीच्या मतांचे विभाजनाक पार्सेकार फॅक्टर महत्वाचो। आता मांद्र्या काँग्रेसीच्या मतदानाचे विश्लेषण करीत जाल्यार लोकसभेक काँग्रेसीचो पारंपारीक मतदार गिरीशा फाटल्यान रावलो। मात तेच वेळार विधानसभेक ते काँग्रेसीच्या बाबी बाक्काराक सोडून अपक्ष जित आरोलकारा वाटेन रावल्यात। आता म्हापशां लोकसभा आणि विधानसभा दोनाय खातीर बरोबर जाल्ल्या मतदानातली तफावत पळयात। विधानसभा पोटवेंचणुकेक मतदान जाले 21,514, जाल्यार लोकसभे खातीर म्हापशां मतदान जाले 22,733। आता म्हापशां बीजेपीचे जोशुआ आणि श्रीपाद भाऊच्या मतदानाचे आकडावारीचेर नजर मारया। जोशुआक विधानसभेक 11,167 मतां पडल्यात। श्रीपादाक लोकसभेक पडल्यात 12,704 मतां। दोगांचे मतांचो फरक 1,537। म्हापशां काँग्रेसीचो लोकसभा उमेदवार गिरीशाक 9,263 मतां पडली। पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीचो उमेदवार सुधीर कांदोळकाराक पडली 10,016 मतां। म्हापशेच्या मतदानाचे विश्लेषण पळयल्यार मायनॉरिटी मतदारांची मोठी भूमिका। चडशे मायनॉरिटी हे पोटवेंचणुकेक जोशिया वाटेन रावल्यात, जाल्यार लोकसभेक ते काँग्रेसी वाटेन। आता शिरोड्या लोकसभा आणि विधानसभा दोनाय खातीर बरोबर मतदान जाले। हांगाय तशीच तफावत। शिरोड्या विधानसभा पोटवेंचणुकेक मतदान जाले 24,467। लोकसभे खातीर मतदान जाले 24,435। नरेन सावयकाराक पडली 14,545 मतां। सार्दिनाक पडली 8,233 मतां। सावयकाराक 6,312 मतांचे मताधिक्य। पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीच्या म्हादेवाक मतां पडली 2,402। एमजीपीच्या दीपकाक मतां पडली 10,585। सुभाषाक पडली 10,661 मतां। सुभाषाक फकत 76 मतांचे मताधिक्य। शिरोडेच्या मतदानाच्या आकडेवारी वेल्यान लोकसभेक लोक मोठ्या प्रमाणात सावयकारा फाटल्यान रावले, मात तांणी शिरोडकाराक तितले मार्जिन दिल्ली ना। सापूच उणें मतदान केलां। शिरोड्यां लोकसभेक सार्दिनाक 8,233 मतां, मात थंयच विधानसभेक काँग्रेसीच्या म्हादेवाक फक्त 2,402 मतां। म्हणजे पोटवेंचणुकेक मोगोन बीजेपी आणि काँग्रेस दोगांची मतां फोडली। पणजे लोकसभा आणि विधानसभा दोनाय खातीर वेगवेगळे दिसा मतदान जाल्ले। ताची मतदानाची आकडेवारी तफावत आणि ताचे फाटले विश्लेषण पळोवया। पणजे पोटवेंचणुकेक मतदान जाले 16,918। लोकसभेक मतदान जाले 16,098। श्रीपादाक पडली 8,910 मतां। सिद्धार्थाक पडली 6,990 मतां। बीजेपीच्या सिद्धार्थाक भाऊ परस 1,920 मतां कमी। बाबुशाक पडली मतां 8,748। गिरीशाक पडली मतां 6,626। बाबुशाक गिरीशा परस 2,122 मतां मायज। लोकसभेक पणजे बीजेपीची मतां एकठांय उरली, विधानसभेक फुटली। लोकसभेक काँग्रेसीच्या गिरीशाक बाबुशा परस कमी मतां पडली। लोकसभा आणि विधानसभेची पोटवेंचणूक एक बरोबर जाली तरी लोकांनी सरसकट मतदान केल्ले ना। कांय कडेन उमेदवार जाल्यार कांय कडेन पक्षाचे चिन्ह वजनदार। बरोबर मोदी इम्पॅक्टूय दिसता। गोंयचो मतदार बरोच सिलेक्टिव्ह जाला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।